पणजी आणि वाळपय बाय इलेक्शनाक 48 वरां आसतना प्रचार तेंगशेर सगळे उमेदवार आणि समर्थक गट आणि पक्षांनी आपल्या उमेदवारांक तेंको दिवंक मिडिया परिशदो घेवन सांजे मेरेन जाहीर प्रचाराक फुल स्टॉप दिलो। पर्रीकाराक वडयल्या उपरांत गिरीश मुख्यमंत्री जावं येता म्हूण काँग्रेस म्हणटा। पणजी आणि वाळपयची पोटवेंचणूक इतिहास करतली, लोकशायेक दिशा दितली म्हूण आदलो केंद्रीय मंत्री खलप उलयला। Why not Girish? Why not Girish? So if he wins election, he will be CM. Why not Girish? This is the question I'm asking. No, you directly. Panjim and Walpoi will create history. Let us convert Goa as a bastion of true democracy. कसिनोवाले पर्रीकाराची तोखणाय करता, ताचे वेल्यान गोंयकारांनी कितें ते खंय समजुचे। आणि बाप जयदेव मोदी फेसबुकार घालता की पर्रीकर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट अँड द बेस्ट लिडर्स ऑफ इंडिया म्हणून। हाजेर कसिनो ओनर आणि बाप पर्रीकराचे कितें कनेक्शन आसा तें तुमकां कळून येतलें, नाल्यार वचून पळयात फेसबुकाचेर पोस्ट घालून ताजे सगळे फोटोग्राफ्स घालून ते लायक केल्ले आसा। दुसरे वटेन शिवसेना गोवा सुरक्षा मंचा बरोबर रावल्या। शिवसेनेच्या खासदार संजय रावतान बीजेपी आड आवाज चढयलो। शिवसेनेक ईव्हीएम मशीनांचेर दुबाव। मशीन हे त्यांचे शेवटचं हत्यार आहे। ईव्हीएम मशीन त्यांचे शेवटचं हत्यार आहे। कालपर्यंत आमचा विश्वास नव्हता, पण गेल्या वर्षभरापासून आमचा या गोष्टीवरती विश्वास बसायला लागलेला आहे। हे लोक काही करू शकतात, कोणत्याही थराला जाऊ शकतात। निवडणूक आयोगाकडे अशा प्रकारच्या पुराव्यासह तक्रारी आता गेल्या। मगोचो दीपक पडलो, आता फुडले फावट सुदीन पडटलो म्हूण शिवसेनेन भविष्य केला। मगोन मंच आणि शिवसेनेकडे युती तोडली म्हूण शिवसेना फुर्योज। पडलेले आहेत, दुसरे ढवळेकर सुद्धा पुढल्याला पडतील, हे तुम्ही लिहून द्या। वाळपय आणि पणजे वेंचणुकेक लागून पुराय उत्तर गोंयांत लागू केल्लो ड्राय डे संबंधित मतदारसंघापुरतीच दवरचो म्हूण गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनान मागणी केल्ली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वाळपय रवीन रॉयाच्या प्रचाराक नेट लायला। वाळपयकार काँग्रेसी फाटल्यान इतली वर्सां आमदार असून विश्वजिताक मुळाव्यो गजाली जाग्यार घालूंक जमल्यो ना म्हूण वाळपयकार खंय काँग्रेसीक रिस्पॉन्स दितात। रॉयान विश्वजिताक घाम काडलो, घराघरांनी भोवन मतां मागूंक लायली। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, खासदार, भाजप मोगोक घेवन विश्वजिताक प्रचाराक देंवचो पडलो म्हूण रवी मिडिया कडेन उलयला। आणि भरघोस मतांनी रॉय नायक जो आसा तो निवडून येतलो। ही खात्री लोक दिता, हांवच न्हू लोकूय दिता सगळे। तुम्ही खंयचेय एका विचारात व्हडचे लोकांक की कोण येता म्हणल्यार ते सांगता रॉय। आता हो आमचो विश्वजीत तो घरान घरात भोंवपाक पडले तेका, आनी त्याच बरोबर तेका पब्लीक मिटींग घेतल्यो। उसगांव तिस्कार 2 घेतल्यो। ते सगळ्या मंत्र्यांक, सगळ्या पार्टीचे मंत्र्यांक जावन तुका ते गोवा फॉरवर्ड, MGP, BJPचो अध्यक्ष, हे पहिले पाट तेका हे पडले। इतलो म्हणजे भिल्लो आसा म्हणून हे सगळे व्हरचे पडले। हे सगळे थंय गेले, रती महारथी सगळे थंय गेले, पण लोकांक ते कांयच ना। लोक तेजी मिटींग चलता समज लोक भायर सोडून येयले। 70 फाटल्या 25 वर्सांत जावंक जाय आशिल्लो तो कसलोच विकास जाल्लो ना। कांय राजकारण्यांनी फक्त 70तल्या बहुजनांक वापरून घेतले म्हूण 70 बहुजन समाज संघटनेन विश्वजिता आड प्रचार सुरू केला। फक्त इलेक्शनाच्या पुरतो लोकांमध्ये मिसळपाचे नाटक करता आणि ना जाल्यार आपल्या बंगल्यार आपण गेटी भायर दवरता आणि धांवडोन घालता। आयज तो म्हणटा की आपण प्रगती करतलो, आयज म्हणटा प्रतापसिंग राणे म्हणटा आपण असो विकास करतलो, तसो विकास करतलो। आयज केरीच्या गावात जर पळयलें जाल्यार एक पंचायतीक बिल्डिंग ना बसपाक 50 लोक। जर तो मोगासदार आसा, जर तो लँडलॉर्ड आसा जाल्यार स्वताची जागा दिवन तेजी बिल्डिंग कित्याक बांदवना? त्याच्या खातीर आमी फाटी पडले। आमची उदरगत जर जातली जाल्यार बहुजन समाजाचो जाका आपल्या उसगांवा भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणटा हे फावट उसगांवकार रॉया फाटल्यान। विश्वजीत खंय एकदा आमदार जालो काय उसगांवा पांय सुद्धा दवरिना। मिनिस्टर जाल्या उपरांत तो उसगांव केन्ना येवंकूच ना। आतां तो उसगांव खोपरा बैठकीर खूब घेता, पूण ते धमकीचेर आनी लोकांक तेजे मिटिंगेक अशें आसता की प्रत्येक जण तेजे मिटिंगेक वयतलो जाल्यार पयशांची गरज आसता। बाकीचे कॅन्डिडेट कोणी जरी रावले तांकां पयशांची गरज लागना। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी आणि विवेक प्रभू। घेऊ एक ब्रेक।